जे शूटआउट तेन्ना जाल्ले पुर्तुगेज काळान ते पळय हे शाहीद जाल्ले ते हांगा आमी तांचो उगडास करतात. आतां शूटआउट पळय जाता ते क्रिमिनल्स तितून देशभक्ती आनी हें कांय लागना. कितें उलयतलो आतां हेजेर कितें उलयतलो? दीस इज अ कंप्लीट फेल्युअर ऑफ द सिस्टम. जितलें हें सिस्टम आमी प्रोपगेट करता तितले फेल्युअर जातलेच. शांती म्हणटा ती सामकी एक्सटर्नली डावन जाल्ली आसा आमची आनी इंटर्नली डावन जाल्ली आसा. आमची सिक्युरिटी आज खंय आसा? भायल्यांनी सिक्युरिटी ना, भितरल्यांनी सिक्युरिटी ना. सो द गव्हर्मेंट ऑफ द डे हॅज टू रायज अप. वी आर देअर विथ द गव्हर्मेंट इन दीस टू सपोर्ट. आम्ही पळयला की काल तिसवाडी तालुक्यात सांताक्रूज एक गन्स घेऊन शूटआउट जालो. एका मनशाची मृत्यू जाली आणि हातून अशें दिसता की गोंयान लॉ अँड ऑर्डर जो पयलींच खराब आशिल्लो तो आनिकूय बिगडत चलत रावला आनी पीपल आर ब्रँडिशींग गन्स अँड शूटिंग पीपल डेड इन ब्रॉड डे लायट. म्हळ्यार दिसाचेच फक्त आतां मर्डर जावपाक लागल्या आनी हाका कोण जबाबदार? राज्य सरकाराची होम मिनिस्ट्री आसा आनी तांणी कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. आमच्या राज्यान आज DIG पोस्टूय एम्प्टी आसा आनी आमी इतलेशे ऑलरेडी आमी कंप्लेन्स दिल्ले आसा वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट्सा कडेन. कांयच एक्शन जाल्लें ना ताजेर आनी हांव सांगूंक सोदतां की आतां होम मिनिस्ट्रीन कितें तरी एक एक्शन घेवंक जाय आनी लोकांक सुरक्षीत फील जावंक जाय. नाजाल्यार आमी UP सारखे राज्या भशेन जावपाची पाळी आयिल्ली आसा गोंय सुद्दां. DGP पोस्ट इज एम्प्टी सिन्स द लास्ट DGP वॉज हियर. सो द DGP पोस्ट इज एम्प्टी. सो द टॉपमोस्ट द हेड ऑफ द लॉ अँड ऑर्डर सिस्टम इज मिसींग. सो हाव कॅन द सिस्टम फंक्शन? आनी आमी पळयलां की पुलीस हांगा मिनिस्टराच्या फाटल्यान तांचे नोकर कशे लायिल्ले जाता एन्ड देर इज नो पुलीस पर्सनल लेफ्ट फॉर कॉमन मॅन. आम आदमी खातीर कोणूच आम आदमीच्या सुरक्षा खातीर कोणूच उरिल्ले ना. हांच्या फाटल्यान धांवयल्ले जाता तांकां. सो आमी डिमांड करता की नाका आशिल्ले जे कॅबिनेट मिनिस्ट्री पोस्ट आसा, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर हे स्क्रॅप करचे आनी तांकां जे नाका आशिल्ले रिसोर्सीस दिल्ले आसा दे शूड बी असायन टू द सेक्युरिटी अँड वेलफेअर ऑफ द कॉमन मॅन.